गोय सरकारच्या एम्प्लॉयमेंट खात्यात मॉडेल करियर सेंटरच्या उक्तावणच्या कार्यक्रमात माझ्या बरोबर म्हणजे डायनामिक्स मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात who takes the initiatives, different initiatives आपल्या डिपार्टमेंटान, not only in the labor and employment but also in the revenue department, in the IT department. but बरेचशे फावटी ते रोखडे दिसना, ताका थोडो टाइम लागता. थोड्या जाणांक ते रोखडे दिसलेले जाय, आत्ता गेले आत्ता दिसपाक जाय. आय थिंक दिस इज वन स्टेप. जेन्ना तिने इनिशिएटिव्स घेतलो ताच्या उपरांत तिने पळयलें की मॉडल करियर सेंटर the CII people, I think the representatives of the CII here, and congratulations for you people also who take this initiative to start these model career centers. Along with me, Labour Commissioner Raju Gausu asa, different industrial association चे representatives असतात, press media चे म्हणजे सगळे भाव असतात, डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ, मोगाळ भावांनो आणि बहिणांनो. गोय सरकार फाटल्या 17 महिन्यांच्या कार्यकाळात पॅन्डेमिक 6 महिने झाले आसा आणि या 6 महिन्यांनी सुद्धा आम्ही नवीन नवीन ऑपॉर्च्युनिटी कशा पद्धतीत गोयच्या तरणाट्यांक गोयच्या युवकांक मेळटले हे पळयता. आणि आमचो वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री, वेगवेगळ्या खात्याचे एचओडीज, इवन दो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकार भावा भयणींक दिवपाची संद सदोदीत पळयता. त्याचोच एक भाग म्हणून म्हाका दिसता लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आणि लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटान 2 स्टेप घेतल्यो. द फर्स्ट टाइम द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज had given the access for the private companies. They can directly have the access, they can see who are the job seekers, so they can directly ask them, they can call them for the interview. And with this, few people have benefited also, few the Goan youth have benefited also. हाज्या पयलीं ते जायनाशिल्लें. बरेच जाण म्हणटाले की ती एडवर्टायज गोंयच्या भायल्या पेपराचेर दिला मरे, हांगासर कित्याक ना. आतां वेळ पडल्यार तांकां एडवर्टायजूय दिवपाची गरज ना. so that more and more people, more and more youth will start registering on a employment exchange. This is enrollment to employment. जर आम्ही त्यांनी राईटली म्हटलें की एनरोलमेंट करतले एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आणि ही बरी गजाल आसा की तेंच्यांनी त्या निमित्तान खुबशे जाण अशा पद्दतीचो फायदो घेतलो. हांव आतांच लेबर कमिशनरा कडेन उलयतालो. पयलीं लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करताले फक्त गव्हर्मेंटान नोकरी जाय म्हणून. बरेचशे फावटी म्हणजे वेन यू आर अप्लायिंग फॉर द गव्हर्मेंट तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचे कार्ड आहा म्हणून तरतालो. नाव द प्रायव्हेट पीपल वन हू आर एम्प्लॉयड इन अ प्रायव्हेट कंपनी ऑल्सो, he will say that I am employed in a private company, I have this much experience, so that another company will, by considering his experience, they can call for the interview. तो बेकार ना, तो दुसऱ्या कंपनी एम्प्लॉयड आसा, but for the last 5 years he is working in that IT company, so there is a better opportunity with me, so he can call to the opportunity for your future prospects, for your better prospects. You can come and you can join in our company also. तांकां जेन्ना बेटर पोस्ट म्हणजे बरे आमी पळयता की मॅनेजमेंट सायडींतल्यान आसत किंवा बाकीच्या कॅटेगरींतल्यान आसत, देर इज सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी मोस्ट ऑफ द टायम्स भायले म्हणजे जाका आमी म्हणटा की गोंया भायले भुरगे अशा पद्दतीच्या हायर पोस्टाचेर येवपाचे चान्सीसूय उरतले. आय थिंक यू पीपल वील एग्री विथ मी, म्हणजे इन हायर कॅटेगरीच्या पोस्टांतल्यान. सो नाव इट वील आवर ओन youth will come in this field. This is one of the best opportunity. Last time we did in the employment exchange to the SS for the private company. The second step regarding this model career center, ये एकदम म्हाका दिसता ताज्या पयलीं GSIDC did good job. तांच्यांनी एकदम बरे पद्दतीचे म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी पळयता कावन्सिलर रूम्स, हॉल, ट्रेनिंग हॉल, म्हणजे मुळात 2दा जेन्ना CII ची मिटिंग्स म्हणजे टॉप हेड्स कम टू द स्टेट ऑफ गोवा ताची म्हाज्या बरोबर मिटींग जाली. हांवें ताका नक्की विचारलें की प्रोग्राम कितें. वेन वी आर स्पेंडींग दीस मच मनी ऑन वन प्रायवेट सेक्टर, दीस इज नॉट अ गव्हर्मेंट प्रोग्राम, वी आर जॉयंटली डुईंग विथ द CII. दीस इज अ प्रायवेट गव्हर्मेंट पार्टनरशीप प्रोग्राम. नॉट वी आर रनिंग, दे विल रन बिहाफ ऑफ अस. सो बरेचशे फावटी आमी म्हणटा ते गव्हर्मेंटान रन केले जाल्यार फेलियर वचूंक शकता. आसा, there is a bad experiences also.
some new we start, sometimes we have not got the results. That's why we are in partnership with CII. So CII have taken the responsibility to run this model career center in one of the best in India. And so I think how many centers you have started in India? So 37. 37 centers you have started in India. This is 37th. 38. 38th. Yes. Okay. But they have the vast experience also to run this type of model career center, so that which will benefit more and more for the Goan youth. Definitely, I think with their help, it is good for our employment exchange also to motivate the youth, to skill the youth, to train the youth. आणि ताजोच फायदो घेऊन हे मॉडेल करियर सेंटर फक्त हांगासर बसूनच म्हणजे युथांक तुम्ही थंयच्यान हांगा यो म्हणजे आमच्या कोपार्डा गावातलो 70तलो युवक फक्त हांगा येतलो किंवा सांग्या वयलो भाटी गावातलो किंवा काणकोणातलो खोला गावातलो युथ हांगा येतलो अशेंच ना. सो आमी तांकां टार्गेटूय दिला. ज्या ज्या पद्दतीत म्हणजे देर इज ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द वेरियस इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट इधर इन द स्टेट ऑफ गोवा अदरवाइज इन द आउट ऑफ स्टेट ऑल्सो वेरी द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आमच्या युवकांक दिवपा खातीर फक्त पणजेन बसून न रावता तुम्ही तालुका लेवलाचेर एटलिस्ट तुमचो म्हयन्यांतलो एखादो कॅम्प हो ऑर्गनायज करचो पडटलो. थंय तुम्ही तांकां ट्रेन करचें पडटलें. फक्त एनरोल करून घेवप जाल्यार ते आमी घेताले. आमकां एनरोल करपा नाका की तांच्यांनी म्हटलां ऑन द मॉडल बेसीस दे आर रनिंग फॉर द 3 years इनिशियली देन वील रिवायज बट इन द एवरी इयर दे विल सबमिट द रिपोर्ट दे हॅव द टार्गेट. आमी इतक्या युवकांक तुमच्या जॉब दिले जेका आमी म्हणटा की इतक्या युवकांक आमी स्किल ट्रेन केले इतक्या जाणांक आमी कावन्सिलींग केलें. एवरी मंथ दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द लेबर कमिशनर टू द लेबर मिनिस्टर. शी विल रिवायव म्हणजे प्रत्येक फावटी आमकां चेंज करपाचो स्कोप आसा की बाबा आतापर्यंत फक्त भुरग्यांक अजूनय आमी पळयता की आमी जर पळयत जाल्यार आज हांव पळयतालो इन GPSC टू द इंटरव्यू इन 47 category of the post there is not a single candidate have passed the CBRT exam. Why I don't know. In 47 category of the post not a single candidate. आणि तांचे तर म्हणणे we have syllabus is our open. Then why it is so? ताच्या खातीर म्हणजे बरेचशे फावटी आमी पळयता की द मोस्ट एड्युकेशन घेवपाक जाय ते सगळें एड्युकेशन कंप्लीट करता बट हाव टू फेस द इंटरव्यू some people doesn't know. Their training, their counseling and where to go, what to do. After the 12th science, after the graduation, what are the opportunities available? म्हणजे आम्ही खूपशे फावटी आम्ही ट्राय करता. आय एम ट्रायिंग कंटिन्युअसली बीइंग एड्युकेशन मिनिस्टर. आय एम ट्रायिंग फॉर द 10th standard, 12th standard. We have given a training for the teachers also to do the counseling for the career counseling for the student. But there is a limitations. There is a limitations. ताका खूप मोठे खूप नॉलेज आसा अशें आमी ताका अपडेट करीत आसा. बट खरें म्हटल्यार टीचर हो खरो करियर कावन्सिलींग जावं बट ताच्या खातीर म्हणजे आय आस्क फॉर द CII ऑल्सो यू टेक वन डे द वर्कशॉप्स फॉर द टीचर्स ऑल्सो. दे शूड नो वॉट आर द करियर्स ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो दॅट एकदां जर ते जाणा जालें जाल्यार ते भुरग्यांक त्याच लेवलाचेर म्हणजे एट अ टायम म्हणजे आफ्टर 10th आफ्टर 12th खंयचे करियर चूज कर ऑप्शन्स अवेलेबल जी आसा पळय न्हू ही जर तांकां आमी दिली जाल्यार म्हाका दिसता जे आत्तां बेकारीचो प्रश्न आसा आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन हाव मेनी पीपल हॅव रजिस्टर्ड राजू 1 lakh अप्रॉक्सिमेटली 1 lakh भितरले कदाचित 30-40 हजार भुरगे खंय तरी प्रायवेटान जॉबूय करता आसतले किंवा तेजे 60-70 जॉब करता 30,000 थोडे जाण खरेंच बेकार आसतले. म्हणजे आयजूय पळयता म्हाका प्रश्न पडटा वेन देर इज अ मेकॅनिकल इंजिनियर वेन देर इज अ IT इंजिनियर तो म्हणटा हांव मेकॅनिकल इंजिनियर जाला आनी घरात कडेन आसा म्हाका जॉबूच ना. वायस वर्सा देर इज अ फील्ड ओपन आसा. आमचे कडेन मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून भायले येवनूय काम करतात. हांव IT इंजिनियर जाला म्हणटा तरी बेकार आसा. हे कित्याक? अरे मेकॅनिकल इंजिनियर IT इंजिनियर वेन यू आर कंप्लीटिंग युअर ग्रॅज्युएशन इन द प्रोफेशनल बेकार रावपाचो प्रश्न पडपाक जाय नासलो. इधर खंय तरी दे वॉन्ट टू एम्प्लॉय अदरवायज दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिझनेस. मागीर फॉल्ट खंय आसा ही फॉल्ट आमकां सोदची पडटली. इधर वायल डुईंग देयर स्टडीज तितूर आसा तांच्या मदीं आसा काय आमच्या सिस्टमान आसा. आनी ते करपा खातीर म्हणजे स्पेशली हांव गोंयच्या तरणाट्यांक
सगळ्यांक उलो मारता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर. म्हाका दिसता जे रजिस्टर्ड जाले आसतले, जे रजिस्टर्ड जावना आसतले, त्या सगळ्या तरणाट्यांनी रजिस्टर्ड जावचे. बट वन्स एकदा तरी तांच्यांनी मॉडल करियर सेंटराक विजीट करचो. आणि विजीट केल्या उपरांत I'll ask for the model career center CII people also. If one of the person is visiting, their experience should be good. Yeah, I have visited. You have given me the good choice of about my career, about my job, anything. एकदा तरी त्यांच्यानी विजिट करचे आणि त्यांच्यानी एक्सपिरियन्स घेवचो की बाबा CII जे गायड करता तांकां रायटली गायड करता. आणि ताकाच लागून म्हणजे आमी म्हणटा की आमचो बेकारी रेट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडला. तो रियूज करपा खातीर, तो कमी करपा खातीर म्हाका दिसता हे मॉडल करियर सेंटर विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल इन स्पेशली रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट. आणि निश्चितच हाजो फायदो हो गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तेंच्यांनी फुडल्या 12 म्हयन्याक एट डिफरंट 12 तालुका प्लेसीसचेर एक प्रोग्राम. इट इज नॉट म्हणजे आतापर्यंत आमी फक्त थंय वयताले परत ना आपल्याक जाय ते भुरगे आयले ना तेंच्यांनी रिजल्ट दिवचो. इट इज अ टार्गेट फॉर देम. ऑल 12 तालुका यू ऑर्गनाइज each is one camp in each. You start from the month of January and in the 12 months you complete the 12 camps. Whatever the help required from our employment exchange, we are there. All the industry people is also with you. Those who are in state of Goa definitely will, and you take as the target at least with this. आमकां मॅक्झिमम म्हणजे आमी एकदा घरा कडेच बसून म्हणटा की गोंयकारांक संदी मेळना, गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. बट इंडस्ट्रीचो प्रश्न वेगळो आसा. ते म्हणटा कोण कामाकूय येयना. तांच्यांनी सांगचें म्हाका कामाकूय येयना म्हणटा. म्हणजे आमच्या कडेन कितलेशेच जॉब अवेलेबल आसत. इनिशियल स्टेज हांव म्हणना की प्रत्येक जाण वयतलो ताका जाय ती सॅलरी मेळटली, प्रत्येकाक परमनंट जॉब मेळटलो, प्रत्येकाक आपल्याक जाय तशें रिलॅक्सेशन ना. दॅट इज नॉट सो. त्या खातीर सुरवातीच्या घडीक म्हाका दिसता त्रास काडपूय गरजेचें आसा. आणि सुरवात ही आमी जर आपली स्टार्ट बरी केली जाल्यार नक्कीच फ्युचर जें आसा हें खूब बरें आसतलें. हांव ल्हानसो म्हाजो एक्सपिरियन्स शेअर करता. आफ्टर कंप्लिटींग माय BMS प्रॅक्टीस स्टार्ट करप काय जॉब करप, आय मीन कन्फ्यूज स्टेट आशिल्लो हांव. आफ्टर कंप्लिशन माय एप्रेंटीस हांव जेन्ना गोंयांत आयलो म्हणजे हांवें कंप्लिटेड माय स्टडी आउट ऑफ गोवा. आनी कितें करप? I started with my job in Ayurvedic Medical College on 4,000 rupees. म्हाका 3,000 रुपया म्हज्या बायकाक लागताले टू गो फ्रॉम द कोटंबी टू शिरोडा. आनी म्हजी सॅलरी आशिल्ली 4,000 रुपया. हांवें पळयलें की 9 म्हयने हांवें जॉब केल्या उपरांत दिस इज नॉट वायेबल. सो आय हॅव स्टार्टेड माय ओन क्लिनीक. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें योग्य दिसना कितें तरी being in the medical profession, I have to start my own clinic. I changed and I started my own clinic in my own village, Panchayat Pali, at Bamai. Clinic karta karta, I got the opportunity in a government job as an Ayurvedic physician. I took that opportunity also. म्हणजे आम्ही रावून उपयोग ना. माझो सांगपाचो उद्देश इतकोच, जो रावलो तो उरलो थारलो. त्या खातीर प्रत्येक युवकांक मॅडमीन जशें स्वामी विवेकानंदान कोट केलें तितून हांव ल्हानशा स्वामी विवेकानंदाच्या शब्दांनी म्हजें भाशण सोंपयतना सांगतलो. चला चला उठा जागे व्हा. सॉरी हांव विसरलो. हांव शब्द विसरलो. बट चलात उठा जागे जायात आणि थांबू नकात. जोपर्यंत आपलें स्वप्न साकार करीपर्यंत थांबू नकात. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या तरणाट्यांक हांव इतकेच उलो मारतलो की आमी थांबून उपयोग ना. आमी मूळ जायत रावपाक जाय. आमी आमचें स्वप्न साकार जाय पर्यंत आमी मूळ जावपाक जाय. आमी नवीन नवीन सातत्यान सुरू करपाक जाय. आणि ते जर केलें आसत जाल्यार निश्चितच म्हणजे माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या भाशेंतल्यान जर सांगपाचें जालें, आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या खाला तांच्यांनी जेन्ना वेरियस येवजण्यो म्हणजे ह्या देशांतलो तरणाटो स्वताच्या पांयार उबो रावचो म्हणून तांच्यांनी विविध योजना ज्यो ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा आत्मनिर्भर भारत ह्या सकयल सुरू केल्या. त्या योजनेचो फायदो आमी सगळे जाण घेतले. ताका जोडूनच आमी गोंयांत म्हटलां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. आमचो हो कन्सेप्ट साकार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे इनिशिएटिव्स घेतले, फुडाकार घेतले.
आणि नक्कीच परत एकदा आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खूब बऱ्या कार्यक्रमाक हांव स्पेशली द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात जेणे इनिशिएटिव्स घेतलो हे सातत्य घडोवन हाडलें आणि स्पेशली विथ द CII म्हणजे ज्यांच्यांनी हे मॉडल करियर सेंटर रन करपाचो आनी टार्गेट अचीव करपाचो जो दवरला तो तेंच्यांनी सक्सेस करचो अशें म्हाका दिसता. माय बेस्ट विशीज विथ देम. थँक्यू.